नमस्कार आणि येवकार हांव महिमा तुमचे परत एकदा स्वागत करता आमच्या या नव्या कार्यावळीन तेजें नाव जावन आसा गोंयची नारी सगळ्यान बारी. तर आयच्या ह्या कार्यावळीन आमच्या वांगडा आसा एक व्हेरी स्पेशल गेस्ट जी जावन आसा रुपा कुंकळकर, जी एक आर्किटेक्ट प्लस एक इंटिरियर डिझायनर जावन आसा. सगळ्यान पयलीं म्हटल्यार आमकां तुमच्या बद्दल सांगा, ह्या स्टुडिओ बद्दल सांगा की कसो हो स्टुडिओ जल्माक येयलो आनी केन्नाच्यान हें स्टार्ट जालें. सांगपाक म्हळ्यार हाका 2-3 गोश्टी लिंक्ड आसा. पयली म्हणजे फर्स्ट म्हणजे म्हजें ल्हानपण. सो म्हज्या ल्हानपणान खुबशे गोंयां जॉयंट फॅमिलीज आसताल्यो, एकठांय रावतालीं, म्हणजे आतां तुका व्हेरी रेरली दिसता. सो आमचे चडशे समर वेकेशन आसतालें न्ही, तो एक थोडे दीस आमी म्हज्या आवयच्या घरा दॅट इज माशेलान वतालीं आनी थोडे तेंप आमी माय फादर्स हावस ते कांसावले वतालीं एन्ड दे आर व्हेरी खूब पोन्नी घरां तीं. आनी थंय तो एक्सपिरियन्स आसतालो पळय तो खूब वेगळे भशेन आसतालो कित्याक वी वे बॉट अप इन पेन्जीम. सो थंय म्हाका थंय तेन्नाच म्हज्या नजरेन ते सदांच वताले द लायफस्टायल तांची, कितें ती वापरताली, थंयची बांय, थंयची विंडोज, थंयची रेलिंग एज अ चायल्ड हें मेन जालें. आनी देन कोइन्सिडंटली आय हॅपन टू डू आर्किटेक्चर. सो जेन्ना हांव आर्किटेक्चर करतालें न्ही तेन्ना थर्ड इयराक एक हांवें टॉपीक घेतलो वॉल फिनिशीज ऑफ एन्सिस्ट्रल हावजीस म्हणून. सो आनी म्हजे बापाय वटेन आनी एक पोन्नें घर आसा वीच इज लायक अ मड हावज रॅम्ड अर्थ, सो दॅट इज इवन मोर ओल्डर. सो हांव तिगाय कडेन गेलें, रिसर्च केलो आनी तांच्यो तेन्ना कावी आर्ट रिसर्च केलो तेन्ना, म्हणजे इट वॉज लो वे बॅक. सो वेन आय वॉज इन थर्ड इयर आय गेस. सो ताजेर एक हांवें बरें थिसीस शिकयली थर्ड इयरान आसतना एंड एवरीबडी लव्ड इट. सो दॅट वॉज अनदर नेक्स्ट स्टेप वेर आय गॉट अट्रॅक्टेड टू ऑल दीस ओल्ड हेरिटेज एंड ऑल. And मागीर आफ्टर इन माय फायनल इयर थिसीस बिकॉज आय वॉज इन लव विथ ऑल दीस हांवें एक प्रोजेक्ट डिझायन केलो आर्किओलॉजिकल रिसर्च सेंटर फॉर गोवा म्हणून. ताका लागून हांव पुण्याक गेलें, मुंबय गेलें आनी सगळें आर्किओलॉजिकल हेरिटेज स्टडी केली. सो इट वॉज देर इन मी लॉंग बॅक एज अ चायल्ड, एज अ कॉलेज स्टुडंट. सो सदांच तकलेन येतालें की इन दीस डायरेक्शन कितें तरी करपाक जाय. सो इनफॅक्ट आय टू रायट जर्नल्स, कितें करूंक शकता गोवन हिस्ट्री ट्रेडिशन कल्चराचेर कितें जावंक शकता. सो आय टू रायट जर्नल्स एंड ऑल. आनी इन बिटवीन आफ्टर माय मॅरेज फॉर म्हजे एक पार्टनर आसा आर्किटेक्ट उशा केणी. सो आमी बरोबर फ्रिलान्सींग करतालीं. आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट केन्ना वन्स अ इयर एक इंटिरियर प्रोजेक्ट. सो अशें करून म्हजे कडेन थोडे वेंडर्स आनी हे जाले म्हणजे आर्टिजन्स वे कनेक्टेड टू अस. सो ताका लागून जेन्ना कोवीड जालें एक प्रोजेक्ट चलतालो तो म्हणटू मदीं हें जालो आनी म्हाका खूब टायम मेळ्ळो. तेन्ना टायम मेळ्ळो की टू फुलफील माय ड्रीम. सो आय वेंट बॅक टू माय जर्नल्स, ओपन वॉट आय वॉज डुईंग आनी तेन्ना आय सेड नो लुकींग बॅक, नो लुकींग बॅक. दीस इज अ गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटी फॉर मी टू गेट इन टू इट. सो हांव कितें केलें खंयच्या आनी तेन्ना सगळें थंड पडिल्लें, कोण भायर सरनाशिल्लो, मास्क घालून हांव सगळ्या विलेजींनी गेलें, थोडे कारिगरांक मेळ्ळें, तरेतरेच्या कारिगरांक मेळ्ळें आनी कितें जालें तेन्ना तें विन विन सिच्युएशन जालें. म्हाकाय म्हजी इच्छा जे डिझायन आशिल्ले ते करूंक मेळ्ळें. ते बेकार आशिल्ले, तांचे कडेन जॉब नाशिल्लो. सो दे वे व्हेरी हॅपी टू कनेक्ट. कळ्ळें. पूण थोडे वर्सांनी मागीर तांचें परत कॅचअप जालें. पूण वॉट हॅपन जेन्ना ते बेकार आशिल्ले न्ही तेन्ना हांव कनेक्ट जाल्ल्या कारणान तांणी आपले सगळे जीव दिलो ताका आनी टायम दिलो आनी व्हेरी पॅशनेटली तांणी केलें. पयलीं समजुपाक खूब कठीण जालें तांकां वॉट इट वॉज. आनीक अशें जालें. आनी एक सांगता तुका मेन रिजन म्हणजे सदांच म्हाका आनी एक दिसतालें आमचो पद्मभूषण श्री मारियो मिरांडाचे आमकां खूब लायक जाता, ताचे आवडटा ताचे सगळे कार्टून या थ्रू हीज आर्टवर्क्स ही हॅज शोन गोवा इन सो मेनी डिफरंट वेज. सो ते आमकां सदांच आवडटाले रायट. पुणून म्हाका कितें दिसतालें बियॉन्ड दॅट आमची हिस्ट्री इतली इलस्ट्रस आसा गोंयची, चालुक्या आनी कदंबाज आनी पोर्चुगीज एंड सो मेनी थिंग्स. तशेंच आमचो कल्चर आनी ट्रेडिशन्स इतले आसा. सो इफ वी क्रिएट समथींग connected to this, it will be a unique piece for people to carry from Goa. So that was the number 2 agenda, to create very good quality souvenirs and mementos for people who come from outside, जे तांकां याद दिता आमची संस्कृती, आमची हेरिटेज, आमचो आर्ट कितें. आनी that was my major point to start the store. So it was my childhood nostalgia, my architectural practice which is a little bit connected to all this. And finally during COVID to create something
लायक आमचे आतां 6 सेक्शन्स आसा. ईच सेक्शन शोज अ डिफरंट थिंग अबाउट गोवा, वीच खूब बरें पडलें म्हाका जेन्ना हांव हांगा शिफ्ट जालें. कित्याक लोक जे भायले येता न्ही ते सुरवातीक खूब खूश जाताले पळोवन की हें गोंय काय म्हणून. आतां लास्ट 1.5 year 2 years खुबशे लोक दाखोवंक लागला गोंयचें कल्चर, हिस्ट्री, ट्रेडिशन, वीच आय एम व्हेरी हॅपी. कित्याक ते खंय खंय वचून ती रिकॉर्डिंग करचें पडटा एंड ऑल दॅट. सो ताका लागून दे कॅन कनेक्ट टू दीस. अशें जालें तें. दॅट्स हाव इट स्टार्टेड. सो लायक कितें प्रॉब्लम्स तुवें फेस केले वायल स्टोर करताना? प्रॉब्लेम सांगच्या पयलीं तुका एकूच सांगूंक सोदता हांव. दीस or any especially my age when I started after a long gap kind of a thing, and ते बी बिझनेस हांवें केन्नाच बिझनेसूच करूं नाशिल्लो आयुश्यान. सो आय यूज टू डू डिझायनींग आनी केन्ना केन्ना सायट विजिट्स टू सी दॅट इट इज दॅट्स इट. बिझनेस म्हणटा तो इट स्टार्टेड विथ दी स्टोर, रायट. सो कठीण खुबश्यो गोश्टी कठीण जाल्यो. पुणून बिफोर आय गो टू द पार्ट वीच मेक्स इट डिफिकल्ट, खूब जर तुका मना पसून पॅशन आसा न्ही आनी तुका सामकें पोटांतल्यान तें करपाकूच जाय न्ही, आय फील यू कॅन फेस एनी चॅलेंजीस. सो इवन आतां चॅलेंजीस येता खुबश्यो, कळ्ळें न्ही. कमी येता बिकॉज आतां सस्टेन जाली, डिवेलप जाली, सिस्टम्स डिवेलप जाले, सगळें जालें. पूण तरी आसतना अशी येता एक एकदां. पुणून म्हजो हो स्टोर असो न्ही, इट्स लायक शोकेस ऑफ गोवन आर्ट. आनी सुरवातीक एक्चुली हांवें स्टोर हें बिझनेस अशें हांवें करूंकूच नाशिल्लें. हांवें तें पॅशनेटली केल्लें गोंयचें कितें भायर काडया एंड देन म्हजे थ्रू मी कितलें म्हणून सस्टेन जातलें न्ही. सो आय हॅड टू कन्वर्ट इट इन टू बिझनस सो दॅट म्हजे आर्टिजन्स एंड वेंडर्स हू आर कनेक्टेड दे ऑल्सो सस्टेन थ्रू अवर सेल्स. अशें करून तो हळू बिझनेस जालो एंड देन आय कन्वर्टेड इन टू अ स्टोर. सो तुवें जशें म्हणलें पळय स्टार्टींग की कोविडान खूब जाणां बेकार आशिल्लीं, लायक खूब जाणांचें काम सगळें लायक सोंपलेंच म्हणूं येता आमकां. हय. बट देन तो तुका एक ऑपॉर्च्युनिटी कशी गावली. सारकें. सो टेल अस अबाउट दॅट. सो आय फील ते कोविडान जो म्हाका चान्स पडलो, बॅकग्रावंडान म्हजी तयारी आशिल्ली न्ही खूब सदांच, पूण हांवें केन्ना चिंतूं नाशिल्लें की हांव खरेंच करतलें म्हणून. पूण म्हजी ती रिसर्च आशिल्लो, आय टू रायट आर्टिकल्स आनी हांव कितें कितें करूंक शकता हाजेर बरयतालें. सो ताका लागून वेन आय डिसायडेड टू डू इट वॉज सो स्ट्रॉंग की म्हाका खबर आशिल्लें हांव कितेंय करून करतलेंच म्हणून. फॉर एग्जाम्पल इनिशियली गोवन आर्टिस्ट म्हाका मेळ्ळो, ताका कनेक्ट जालें. आमचे कडेन 2च सिरीज आशिल्ल्यो. आय सेड थोडे इनफॅक्ट तुका सांगपाक म्हळ्यार हांवें एक ल्हानशें कॉन्फरन्स रुमान सुरू केल्लें. तें येदो असो कॉन्फरन्स रूम आशिल्लो. सो थंय सुरू केल्लें हांवें जस्ट बिकॉज इट वॉज माय पॅशन, कळ्ळें न्ही. सो थंयच्यान मागीर सो कमींग बॅक टू युअर क्वेश्चन, कोविडान जेन्ना आतां पळय गोवा रिलेटेड कितें कितें हांव भायर काडूंक शकता हाजे पयलीं रिसर्च करचो पडलो. मागीर ताजे डिझायन करचें पडलें, प्रॉडक्ट डिझायन करचो पडलो, ताज्यो सायझीस, ताजें मटिरियल, हें एक सायड जाली. दुसरी सायड द क्रिएटर्स हू आर गोइंग टू क्रिएट दॅट फॉर मी, हें दुसरो प्रश्न जालो. सो जशें हांवें थोडे प्रोजेक्ट्स केल्ले आसा इंटिरियर्स एंड ऑल, सो म्हजे ते कारिगर आसा तांणीच म्हाका कॉन्टॅक्ट दिलो, तूं हांगा वच, हो बरो आसा. 4 कम्युनिटीचे 2-3 जाणां म्हाका मेळ्ळे. मागीर एक काश्टी करपाक एकटो मेळ्ळो. मागीर कुंकळ्या वचून एक हँड कार्व करता तसले 2 जाणां गोंयकार मेळ्ळे. अशें करून म्हजे ओन पिपल कनेक्टेड मी टू दॅम. आनी कोविडान बेकार आशिल्ल्या कारणान दे वेलकम द थॉट म्हणटा तशें. आनी पयलीं मातशे त्रास जाले, 2-3 आमकां सॅम्पलां करचीं पडटालीं आनी हळू प्रोटोटायप जेन्ना आमचो तो कन्फर्म जालो मागीर ते एका बरोबर खूब पीस दिवपाक लागलें हांव. अशें करून हळू आज तांकां सांगपाची गरज पडना. फक्त फोनार कितले ते सांगल्यार पुरो, सायज सांगल्यार पुरो, ते आमकां क्रिएट करून दिता. किपींग असायड माय फॅमिली बॅकग्रावंड, आय इन्वेस्टेड माय सेल्फ एंड वॉट एवर आय हॅड माय पर्सनल, नो लोन, नो बॉरोईंग फ्रॉम एनीबडी. सो बिकॉज आय वॉन्टेड टू सी इफ इट सस्टेन. कित्याक म्हाकाय बिझनेस फर्स्ट टायमूच आशिल्लो न्ही. सो सस्टेन जातलें काय ना. इफ यू कीप युअर डिसिप्लीन एंड युअर ग्रीट म्हणटात पळय, deep passion going, even with a small investment and lot of patience, 100% over a period of a few years, you will come out successful. Yes, for sure. So you have to keep going, but without passion it will not work. Like हांव करता म्हणून किंवा तू करता म्हणून wow it's looking good, चल आमी करूया. Because a lot of things go into it. आणि केन्ना पेशन्स आसता मनशाक, जेन्ना तुका डीप पॅशन आसता तेन्ना तुका पेशन्स उरता.
फॉर एक्झाम्पल फर्स्ट प्रॉडक्ट हांवें केल्लो एक कोळमूळ आनी एक विंडो मिरर लायिल्लें आनी जेन्ना तें म्हज्या हातान आयिल्लें आनी आज जो प्रॉडक्ट येता किंवा काल एक प्रॉडक्ट आयला धर तूं म्हज्या स्टोरान नवो डिझायन केल्लो म्हाका तितलीच खुशी जाता. टू एंड इट अप आय फील इफ यू हॅव अ डीप पॅशन एंड लिटल बीट ऑफ investment and you can sustain, have patience, you can carry forward with it to the next stage. थँक्यू सो मच. Welcome. सो ह्या स्टोराचो एक मेन मुद्दो असो आसा की अराउंड 2010 2015 म्हाकाच न्ही पूण खुबश्या गोंयकारांक अशें दिसून आयलें की आमचें मूळ गोंयकारपण पळय आसा तें खंय तरी अकस्मात चेंज जावपाक लागलें आनी कोविडा नंतर तर तें सामकेंच चेंज जावपाक लागलें. सो आमची संस्कृती, आमचे आर्ट, आमची हेरिटेज, हिस्ट्री खंय तरी प्रिजर्व करून दवरुपाक जाय. सो फुडल्या पिढींक ती पळोवंक मेळुनी. सो तोय मुद्दो म्हजे तकलेन खूब आयलो जेन्ना हांवें सुरू केलें. सो आय थॉट की थ्रू आर्ट, थ्रू क्राफ्ट आमी हें प्रिजर्व करूंक शकता. सो दॅट वॉज वन ऑफ द मेन रिजन ऑल्सो टू स्टार्ट दीस स्टोर. सो आमच्या स्टोरान न्ही 6 सेक्शन्स आसा. सो फर्स्ट सेक्शन वी हॅव इज आर्ट, दॅट इज फायन आर्ट. मागीर आसा आमचे वूड क्राफ्टेड किचनवेअर, मागीर आमची विंडोज, मागीर आमचे सुविनियर्स एंड मोमेंटोज, ताका आमी आबोली कलेक्शन म्हणून नांव दिलां. आनी वयर आसा आमचे फ्युजन डेकोर वेर वी डिझायन इन सच अ वे की गोवन एलिमेंट किंवा गोवन डिझायन आसतलो एंड फ्यूज इट विथ मॉडर्न एलिमेंट्स एंड क्रिएट आयटम्स. लँडस्केप किंवा आमचे आर्कायव्जांतली फोटोग्राफ घेवन सेपिया कलर वापरून केल्ली विंटेज गोवा सिरीज, मागीर आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियाची सगळी मॉन्युमेंट्स, ऑल द पॉसिबल चर्चीज एंड टेम्पल्स ऑफ गोवा आमी कवर केल्ले आसा. तशेंच आमचे देवळांतले डेटीज आसा पळय, शांतादुर्गा, मंगेश, रामनाथीचे, कामाक्षी आनी सगळ्यो आमी त्यो पेंटिंगाच्या रुपान हांगा डिस्प्ले केल्या. मागीर आमची गोंयचे लोकल प्रोड्यूस जे जे आसा ते आमी कवर केल्ले आसा आमच्या आर्टान. आनी तशेंच आमचे सी फूड आनी हांगा सगळी एंटिक्स आसा, पयली टिपिकल एंटिक्स आसा. सो जी पर्यटक आनी फॉरेनर्स किंवा इवन गोंया भायले स्टेटींतले जे लोक येता तांचो वन ऑफ द फेवरेट इज this antiques and the traditional occupations of Goa as well. Now, this is something very unique. हे मातशें वेगळेशें. So, how this was born, I will just show you. So, खूब पयलीं जेन्ना खूब पयलीं I think many years back when I got married, so थंय म्हज्या घरान ही सगळी आशिल्ली आनी म्हज्या घोवाचें घर is supposed to be around 400 year old. So, मोडिल्ली तोडिल्ली तेन्ना हांवें चिंतून आशिल्लें की हांव कशें यूज करतलें तें, पूण ही सगळी म्हजें तुका दिसता ती थंयच्यान हांवें हाडली लॉंग बॅक. आनीक आतां जेन्ना हांवें 2020 सुरू केलें, this was a big inspiration for me. The antiques which I found in the ancestral houses long back, which I collected and I preserved. आनीकूय खुबशीं आसा, कळ्ळें न्ही. फॉर एक्झाम्पल हे सामाड्डे, हे कोळमूळ जे आमी आमच्या आर्टिजनांक ट्रेन करून ते एका ब्लॉकांतल्यान ते कार्व करून हे करता, मशीन यूज करनासतना. आनी खुबशे व्हिडिओज आमी घाल्ले बी आसा युट्यूबार. सो आमचे मापां आसा, मागीर सामाड्डे आसा, द स्पायस बॉक्स, कोळमूळ आसा, हाका कोरपुण्णे म्हणटालीं पयलीं, बट टुडे वी प्रेझेंट इट एज अ पाव बास्केट. सो लोक कित्याक व्हरता आपले असॉर्टेड पाव पोळी उणे बी दवरुपाक ड्युरींग देअर डिनर्स एंड ऑल. सो दिस इज व्हेरी स्पेशल टू मी, कित्याक आर्टिजनान खूब आपले मन लावन हे केल्ले आसा. आनी फ्रॉम अ सिंगल ब्लॉक, म्हणजे हे आतां तुवें पळयलें न्ही, इट इज नॉट कनेक्टेड बाय एनी नेल्स ऑर स्क्रू, इट इज फ्रॉम अ सिंगल ब्लॉक दे हॅव क्रिएटेड. जशें पयलीं तेंपार करताले तशें. तशीच ही परात जर तुवें पळयली, एक ब्लॉक सिजन्ड आमी तांकां दिता आनी ते मागीर हातांनी कार्व करून ही परत तयार करता, फॉर एक्झाम्पल. सो हे आमी विंटेज किचन वेअर म्हणटात. सो हे लाकडाचे कारिगर जशे तयार जाले, आमकां दिसलें की वाय नॉट इंट्रोड्यूस सी फूड थ्रू द सेम कारिगर्स. सो तांणी आमचे गोंयचे विंटेज किचन वेअर रिवायव केलेच, पूण रिसंटली वी हॅव इंट्रोड्यूस द न्यू सिरीज ऑन सी फूड, म्हणजे आमचे कुल्ली आनी आमचे प्रॉन्स आनी स्टारफिश आनी नुस्तें अशें ते सिंगल ब्लॉकांतल्यान कार्व करता. सो दिस इज अवर लेटेस्ट इंट्रोडक्शन. 1-2 महिने पयलीं आमी इंट्रोड्यूस केला अँड पीपल आर लविंग इट.
Then we go to our next section. This is also very much loved by people. It is the Goan windows, one of the first product which came out in 2020. So it initially started as a small window of very simply done with not much detailing, and slowly as people liked it, we started making in different sizes, different colors, and we also customize them now to whatever colors and sizes people ask for. आता तातून भितर आम्ही आर्ट वर्क घालता तरेतरेचे. नाव हे आमचे ओरिजिनल पेंटिंग्स तुमकां दाखयल्ले आसा हांवें, ताजीच आमी रेप्लिका करता आनी हातून घालता. सो द विंडो कम्स विथ गोवन आर्ट, आनी ताजे हांगा पाडेकार, फॉन्टेनेस ओरिजिनल आमच्या आर्टिस्टान केल्ले आसा, पूण ताजी रेप्लिका आमी विंडोन घालता. सो दीस बिकम्स अ व्हेरी गुड सुविनियर एंड मोमेंटो फॉर अ पीपल टू कॅरी. सो तातून गोवन आर्टूय आयले आनी गोवन विंडोय आयले. हातून आमी लेटेस्ट इंट्रोडक्शन केलां, इंट्रोड्युसिंग द कलर्स ऑफ द हाऊसेस ऑफ फॉन्टेनेस. मागीर इनिशियली हे आमी स्टार्ट करूंक नाशिल्ले, दॅट इज आमचे आबोली कलेक्शन. आबोली कलेक्शन म्हणजे आमचे बारीक सुविनियर्स आनी मोमेंटोज. पयलीं आमी फक्त ओरिजिनल केलें 1-1.5-2 वर्स, पूण कितें जावपा लागलें, तरेतरेचे लोक येवपा लागले, म्हणजे यंग भुरगीं, दुसऱ्या स्टेटींतले लोक, आणि दे ऑलवेज लायक टू टेक अ स्मॉल सुविनियर ऑर अ मोमेंटो. वेरेस आमचे जावपा लागले सगळे हँड क्राफ्टेड अँड ओरिजिनल आर्ट, which was little on the higher side compared to small souvenirs and mementos. So we didn't want to disappoint anybody, and that's how this souvenirs section started. So आम्ही कितें केलें, आमचे खूबशे आर्ट आसा पळय पेंटिंग्स, we converted the same into our mementos and souvenirs. For example, आमची चितारी आर्ट प्लेट, मागीर ही कावी आर्ट, हे फॉरेनरांक बी खूब आवडटा, बिकॉज दीस पिक्चर्स वे क्लिक फ्रॉम अ व्हेरी ओल्ड टेम्पल, ओरिजिनल ड्युरिंग द कदंबा पिरियडाचे टेम्पल, ते थंयच्यान क्लिक केल्ले आसा. हे चामुंडेश्वरी, नॉट रेनोवेटेड, ओरिजिनल. अशे 3-4 आमी सॅम्पल्स केली, ताजे आर्ट केले, एंड देन वी स्टार्टेड डुईंग इट ऑन प्लेट्स. तशेंच हे चितारी आर्ट वी गिव ऑन प्लेट्स, आनी मागीर तरेतरेचे गोवन विंडोज ऑल्सो. मागीर हे बारीकेले आमचे टायल्स आसा, टी शर्ट्स आसा, हे आमी 1-2 कडेन भायरूय दवरिल्ले आसा. सो people go to those shops and buy our stuff from them as well. So हांगा तुमकां पळोवपाक मेळटलें आनी एक गोश्ट जी रिसंट आसा, फाटले 6 म्हयने आमी इंट्रोड्यूस केला. सो कदंबा डायनेस्टी वॉज रुलींग गोवा आनी इट वॉज फ्लरिशिंग. सो तांच्या टायमार गोल्ड कॉयन्स आसताले, आनी तो गोल्ड कॉयन विथ लायन इज स्टील यू कॅन सी इट इन अ म्युझियम इन पिलार. सो पिलारान तो 10 to 1 सेंटीमीटर कॉयन आसा, जे आमचे कदंबा बसीचो सिंबॉल आसा लायन. सो इट इज सिमिलर. सो वी जस्ट डिसायडेड टू कन्वर्ट इट इंटू अ मोमेंटो, आनी आमी 3 भशेन तो प्रेझेंट करता. एक्चुअल कॉपर मेटलानूय करतात, ब्रासानूय करतात, आनी लाकडानूय करतात. सो दिस इज हँड कावड इन वूड, वेरेज दिस इज हे आमी कास्ट करता, आनी आमचे कारिगर सद्या एम्बॉस करतात. सो इट विल बी मच लायटर. द नेक्स्ट वन विच विल कम विल बी एम्बॉस्ड इन मेटल. कॉपरूय करतली आनी ब्रासूय करतली. सो एम्बॉस करतकीर मातशी वेट लायट जातली न्ही. सो वी आर प्लॅनिंग टू इंट्रोड्यूस दॅट कॉइन एज वेल हियर. सो दिस इज द Kadamba dynasty coin. Then here are all replicas. So we have selected certain art from our original artwork, a select few options, and converted them into souvenirs and memento at a economical pricing, because these are all replicas. However, in replicas तुमका आर्टिस्टाची सिग्नेचर मेळची ना, आणि सगळे ओरिजिनल पेंटिंगाचेर आमचे आर्टिस्टाची सिग्नेचर आसा. दिस इज नॉट अवर क्रिएशन. सो कितें जावपाक लागलें की लोक येवन अजुलेजोस, टेराकोटा आनी हे ब्रास बी सोदपाक लागले. सो बेसिकली जे गोंयचे कलाकार आनी गोंयचे आर्टिजन करून विकता न्ही, ते आमी करूं नाशिल्ले. वी क्रिएटेड आवर ओन डिझायन्स अँड गॉट इट डन. बट वी अगेन डिडंट वॉन्ट टू डिसअपॉइंट पीपल, म्हणून तांच्यो आमी थोड्योश्यो गोश्टी हाडून आमी हांगा दवरल्या, सो दॅट पीपल आर नॉट डिसअपॉइंटेड. टेराकोटा, अजुलेजोस आनी ब्रास, दिस इज अवर ओरिजिनल products which our artisans used to make, and still they make it. So ते आमी केला. Now we are collaborating with the artisans who do terracotta, आणि आमचे own design आमी आता तांचे कडल्यान करून घेवपाचे आसा. That is our next. तुम्ही पळयतात
गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.